मोगाळ भाव भयणीनो, करेजम म्हळ्यार 40 दीस म्हूण अर्थ. ही 40 दिसांची थायराई प्राजीत मागण्यांनी बऱ्या करण्यांनी पवित्र करून पास्काच्या त्या वर्त्या फेस्ताक आमकां आयती करता. पवित्र सभेंतल्या ती वर्तें फेस्त पास्काचें फेस्त, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो दीस. हर एक आयतारी सोमयाच्या जिवनपणाचो दीस म्हूण आमी संभ्रमता. देखून ह्या 40 दिसांच्या साधनाक आयतार कुडसिनात. जेजू क्रिस्तांतय भावार्थ उसारून ताचे शिश्य जावंक आशा उसारिल्ल्या मनशांक ह्या 40 दिसांनी विशेष तरबेती लाभता. पातकी जिणेक तांणी पाठ करून क्रिस्तांतय नवें व्यक्तित्व नेसोवंक हो वेळ उपकारता. पापा फ्रांसिसान करेजमाच्या काळाक दिल्ल्या संदेशांत गालातकारांक बरयिल्ल्या पत्रांतल्या उतरांक चड वत्तू दिला. बरें करचें तुमी सोडचें न्हय, बरें करचें तें पुरो जावन तुमी सोडचें न्हय. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतल्या. बिवमचें आनी लुंवचें हें चित्रण दिवन पापा फ्रांसीस आमकां जिणयेचें परिवर्तन करूंक आपोवणें दिता. ह्या जिविताचें सत आनी सोबाय आमी सोदून काडिचे तर आमचें मन बदली जाय. आपणाकच म्हूण दवरचो मनोधर्म सांडून वमचें वा बरेंपण वांटून घेवचो मनोधर्म रुता करी जाय. देवान मनशांतय बरेपणाचें दाराळ बीं ओंपलां. करेजमा वेळार देवाचें उतर आयकून देवाच्या देण्यांक जाप दिवं जाल्यार आमी उरचें तसलें फळ दितल्या. आमी देवाचीच सहवावराडी जावन ताचें बरेपण सगळ्यान वांटूंक शकतल्या. देवाच्या बरेपणाची आनी दयाळायेचें बीं ओंपल्या वरवीं एक नवो उजवाड प्रकाशतलो आनी ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो सुगंध प्रसारतलो. आमी ओमचें बी ल्हान तरी विशेष फळ लुवंक बेसांव घालचें देवान. आमच्या बोवारींच्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतना स्वार्थाच्या अशीर मनोभावांतलें सुटोवन उदारपणाचो जिनोस आमच्या हर एकल्याच्या कामांत दिसतलो. मागणें, उपास आनी दान धर्म करता आसतना आमकां देवाची आनी एकामेकाची गरज आसा तें दिसून येता. मागणें करूंक आमकां पुरो जायनाये. आमच्या जिवितांतलें खोटेपण काडून उडोवच्यांत आमकां पुरो जायनाये. उपास करून पातका विरोध आमचो स्पिरीट बोळवंत आमी करी जाय. दान धर्म करूंक शेजाऱ्यांक गरजेवंतांक कुमक करच्यांतय आमकां पुरो जायनाये. पापा सायबान मार्चाच्या 2 तारखे खातीर म्हणजे सिजच्या बुधवारा खातीर एक विशेष तेसांव पटयलां. रशिया आनी उक्रेन देशा मदें संधान आनी शांती स्थापन जावंक आमचे मागणे आनी उपास भेटोवंक उलो दिला. आमी करचें मागणें खरेंच देव आयकतलो. तर उपासाद्वारी आमचें काळीज मोव आनी इटाळ करया. मागण्याचें उदाक वतून ही माती बीं किर्लोवंक योग्य जायशें करया. आनी दान धर्मद्वारी मोगाच्या करण्याद्वारी तें फळादीक करया. कळनासतना करच्या साधना वरवीं वेळार उरचें तसलें फळ आमी लुंवतल्या. तुमकां सोमेस्तांक बागी कुरपेचो काळ करेजमाचो वेळ मागता.